नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो. विधानसभा पोटवेंचणूक आणि लोकसभेक अर्ज भरपाची मुजत सोंपली. चडशा मतदारसंघांनी तिरंगी लढत. मुखेल पक्षांबरोबर निमाणे दिसा एनसीपी शिवसेना वेंचणूक रिंगणात. मगो सोडून बीजेपी वासी जाल्ल्या बाबू दीपकाच्या सुदिनाचेर बाण. सुदिनाची एकाधिकारशाही. मगो ढवळीकारांचो पक्ष. सुदीन मुख्यमंत्री जावंक सोदतालो. सरकार वडोवन विधानसभा विसर्जनाचो आशिल्लो प्लान. फोंडे कुट्टी जिंगडे मळार मेन पायपलायन फुटली. लोकांच्या घरादारांनी केंद्रीय विद्यालयांत उदक. इस्कॉलाचो ग्राउंड. लोकवस्तीचो रस्तो पेड्ड्यार. रिपेराचें काम राती मेरेन. लोकसभा वेंचणुकेच्या तोंडार बोगस खबरो आळाबंद हाडूंक व्हॉट्सॲपांत म्हत्वाचे बदल. मेसेजीची सत्यता तपासूंक हेल्पलायन. ग्रुप इन्व्हिटेशना खातीर प्रायव्हसी सेटिंगांतय बदल. फातोड्डेच्या पुलिसांनी 7 दिसां भितर क्रॅक केली मेजर घरफोडीची केस. 65 लाखांतले 60 लाख रिकवर. रावण फोंडांतले एके बायले सयत दोगांक अटक. आणि अनुभवी स्पॅनिश डिफेंडर कार्लोस पेनान इंडियन एरोजाची केली तुस्त. उदेंत्या भारतीय फुटबॉलरांक परजळीत फुडार म्हणटा FC गोवाचो स्टार. विधानसभा पोटवेंचणूक आणि लोकसभेक अर्ज भरपाची मुदत सोंपली. ब्रेस्तारा निमाणे दिसा मेरेन लोकसभेक उत्तरेंत 10, दक्षिणेंत 6 उमेदवारी अर्ज. पोटवेंचणुकेक मांद्र्या 7, म्हापश्यां 11, शिरोड्या 10 उमेदवार. पेडणे काँग्रेसीच्या बाबी बाक्कारान ब्रेस्तारा उमेदवारी घाली. शिरोड्या काँग्रेस, मोगो बीजेपी उपरांत आपूय फुडें सरला. म्हापशें एनसीपी सयत कांय अपक्षांनी उमेदवारी घाल्या. शिवसेनेच्या राखी नायकान दक्षिणेंत उमेदवारी घाली. मांद्र्या मतदारसंघात मेजर तिरंगी लढत. काँग्रेस, बीजेपी आणि अपक्ष जीत आरोलकार. ब्रेस्तारा बाबी बाक्कारान आजी माजी काँग्रेस आमदार कार्यकर्त्यांक घेवन उमेदवारी भरली. बाबीचे साथीक मांद्रेचे उमेदवारीक काँग्रेसीचे हेर दावेदार फुडारी आशिल्ले. जो आमी आमदार दिल्लो निवडून त्या आमदारान जनतेची सेवा कांयच केली ना. तुमकां खबर आसा की आमच्या भागान मेन म्हणल्यार चड उदकाची म्हणजे चड समस्या जाल्ली आसा. आयज उदीक लागून सामान्य लोक तडफडटा. हे उदीक डबल हाडपाचो हांव प्रयत्न करतलो. वेपारी संघटनेत सक्रिय आशिल्लो आशिष शिरोडकार म्हापशा अपक्ष. ब्रेस्तारा सुदेश हसोटीकारानूय अपक्ष फॉर्म भरलो. म्हापशाचे आनीक एक चर्चेतले नाव संजय बर्डे. ताणें एनसीपीच्या तिकेटीचेर उमेदवारी घाल्या. भाजपचो कार्यकर्तो आसा तो म्हणटा काँग्रेसीक मतां मार म्हणटा आनी काँग्रेसचो कार्यकर्तो आसा तो भाजपाक मतां मार म्हणटा. हेजेर एक्चुअली तुमी लक्ष दवरूंक जाय. हांव मतां फोडपी कोण? हांव फक्त चॉयस दिता. आमी एक सीट घातला आनी एक सीटाचेर ह्या सीटाचेर आयज आमी संजय बर्डेक आयज आमकां म्हापसा सीटाचेर घालची. आमची नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी म्हणटकच शिरोड्या आपाच्या योगेश खांडेपारकारान अर्ज भरला. ती म्हाका 8.5 ते 9,000 मत सहज पडटली आनी 8.5 ते 9,000 मत सहज जिखून. खंयच्याय उमेदवारी भरल्याची आयज आम आदमी पार्टी. उत्तर गोंयांत लोकसभे खातीर मुख्य दावेदार बीजेपीचो श्रीपाद नायक, काँग्रेसीचो गिरीश चोडणकार, आपाचो प्रदीप पाडगांवकार. जाल्यार लोकसभे खातीर दक्षिण गोंयांत बीजेपी वतीन नरेंद्र सावयकार, काँग्रेसीचो फ्रांसीस सार्दीन, आपाचो एल्विस गोम्स, शिवसेनेचे राखी नायक आनी हेर अपक्ष उमेदवार आसात. जनतेच्या प्रत्येक आंदोलन तांच्या विशया बरोबर आमी शिवसेना आसा. आनी ही जी शिवसेना गोंयकाराची शिवसेना म्हणून आसा आनी गोंयकाराचे निगडीत जे प्रश्न आसा ते मुखार घेवन वचपा खातीर आसा. आनी ताजे खातीर आयची जी गोंयांत जी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता शिवसेना ही गोंयच्या लोकां खातीर, गोंयच्या लोकांक न्याय दिवपा खातीर एक भक्कम पर्याय जावन आसा. पोटवेंचणुकेक तिनूय मतदारसंघांनी बरेच उमेदवार आयल्यात. मांद्र्या बीजेपीचो दयानंद सोपटे, काँग्रेसीचो बाबी बाक्कार, गोवा सुरक्षा मंचाचो स्वरूप नायक आनी अपक्ष. जाल्यार म्हापशा बीजेपीचो जोशुआ डिसोजा, काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार, गोवा सुरक्षा मंचाचो नंदन सावंत आनी अपक्ष.
शिरोड्या बीजेपीचो सुभाष शिरोडकार, काँग्रेसीचो महादेव नायक, मगोचो दीपक ढवळीकार, गोवा सुरक्षा मंचाचो संतोष सतरकार, आप आणि अपक्षामदी लढत. ब्रेस्तारा अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. शुक्रार सावन अर्जांची छाननी. मजगती उमेदवारी फाटी घेवन 8 तारखेर उमेदवारांची लिस्ट फायनल जातले. लोकसभा आणि तिनूय मतदारसंघाचे पोटवेंचणुकेचे मतदान एकाच दिसा 23 एप्रिलाक जाता. 23 मायाक निकाल. टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर MCC वायलेशन आसा त्यो 30, ज्याच्यो 13 केसीस अंडर सी विजील, 7 आमकां ईमेल किंवा डाकान आल्या त्यो, आनीक बाकीच्यो 6 आनी 4 10, सो 13, 7, 20 आनी 10, सगळे 30 कंप्लेनी. सुभाष शिरोडकरांची पेमेंट रिलीज करता तुमचे आसले जमनीच्या हेजो आनी दुसरी चीफ मिनिस्टरान दोन डेप्युटी अपॉइंट केल्या तेजी आसली स्टेटस कितें आहा? ते हातूंत भितर आमी ऑलरेडी रिपोर्ट घेतल्यात फ्रॉम गव्हर्मेंट, आनीक इट इज सबमिटेड टू द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, सो दे वे डिसायडिंग दिस केसीस. गव्हर्मेंटान रिप्लाय केला ताका? पण गव्हर्मेंटान ऑलरेडी ताजो सही दिला. कितें म्हणटा ते सेम? ते मागीर जेन्ना आमी डिसायड करता तेन्ना वी कॅन डिस्कस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मगो सोडून बीजेपी वासी जाल्ले मंत्री बाबू आसगांवकार आणि दीपक पावसकाराचे सुदिनाचेर बाण. सुदिनाची खंय मगोत एकाधिकारशाही, कोणाक विश्वासांत घेवपाचो प्रकारच ना. बाबू म्हणटा मगो खंय ढवळीकारांचो पक्ष. पावसकार म्हणटा सुदीन मुख्यमंत्री जावंक सोदतालो, दीपकाक आमदारकी मेळची म्हूण सरकार वडोवन नव्यान इलेक्शनाक वचपा मेरेन खंय तांचें कारस्थान चलिल्लें. दोगूय प्रुडंटा कडेन उलयल्यात. म्हणजे ताका आपूण CM जावचो नाल्यार आपूण डेप्युटी CM जावचो अशें तेज्या मतीक आसुल्लें. बाकीचें आसा तशें आसूं, फुडें अशें चलोवपाचें. आमचे तेजे पयलो मतदारसंघ शिरोडान पिरवळ मतदारसंघ नाल्यार फोंडा मतदारसंघ ताका भावाक तिकेट दिवपाक जाय आसली आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन युती करूनच तो लडोवप फुडलें इलेक्शन लडोवपा आसलो. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडेन तो 7 नाल्यार 8 सीट मागपा आसलो लास्ट टायम कशें कितें तेज्या पयलीं केलें तेणें अशें 2012 तशेंच तो करून हें फुडें इलेक्शन घडोवन हाडून आपल्या भावाक परतून आमदार करपाचें हें तेजें षडयंत्र आसलें. तेगेलें हें फेल जालें. म्हणजे तेणें शिरोडे मतदारसंघाच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर, लोकांच्या प्रेमा खातीर तेणी हो निर्णय घेवना. आतां तो मुख्यमंत्री जावपाक शकता आसलो, पूण तेगेलो प्रस्ताव मांडपाचो आशिल्लो तो आमी सपोर्ट केलो ना ताका. कित्याक सपोर्ट केलो? हो कोणाक विश्वासाकच घेयना जाल्यार आमी कशें सपोर्ट करतले? ही BJP ही जी MG पार्टी जी आहा पळय ही सिर्फ फॅमिलीची पार्टी जावन गेल्ली. दुख्ख दिसता. भाऊसाहेब बांदोडकरान येदी व्हडली पार्टी स्ट्रॉंग आपल्या मेहनतीन तयार केली. बहुजन समाजाचो लिडर भाऊसाहेब बांदोडकर, जे सगळे विचाराचे लोक ह्या पार्टी भितर आसलेले, म्हणून ही पार्टी भितर आमी लागीं पावले. लव मामलेदार असलो मनीस पावलो, पण हे दुसऱ्याचे विचार आयकूनच घेवपाक तयार ना. आपले आणि आपूण आणि आपल्या भावाक कसो फायदो जातलो तितलेंच पळोवप. हें दुख्ख दिसता. येदी व्हडली पार्टी तो काबार करता आणि लोकांकडे खंयच्या रितीन तो मतां मागतलो म्हाका कळना. ही पार्टी काबार करपाक तो ढवळीकर फॅमिली जबाबदार आसा. हें दुख्ख दिसता. कारण ते लोक कसो हाल केला तितून पळयलें. तेजी बॅग धरले, हात ओडले, पांय ओडले, शर्ट ओडले. अशी ह्या पार्टी भितर आसा. ही पार्टी म्हणटे सगळे विचार घेवन फुडें वचपी, पण तेणें आयकूं ना. लास्टाक भावाक थंय दवरलोच. मागीर आमच्या कडेन ऑफर आयली की बाबू तुमी आमकां जाय म्हणून BJPन सांगलें. फोंड्या कुट्टी जिंगड्या मळार तिसवाडीची उदकाची मेन पायपलायन फुटून उदक लोकांच्या घरादारांनी घुसलें. घरांत चिखल जावन सगळें सामान पेड्ड्यार. थंयचे केंद्रीय विद्यालयाचो ग्रावंड, लोकवस्तीचो रस्तो हुंवारान पेड्ड्यार. हे आदीं ही पायपलायन फुटून लोकांचे अशेच हाल जाल्ले. वेल्यान हेवी गाडयो यो वच करतात आनी पोन्नी जाल्ली पायपलायन खंय परत परत फुट्टा. रिपेराचें काम राती मेरेन चलतालें. कुट्टी जिंगड्या मळार ओवपाची मेन तिसवाडी पायपलायन ब्रेस्तारा सकाळ फुडें परत फुटली. रस्त्या वेल्यान अक्षरशः न्हंय व्हांवंक लागली. लोकांच्या घरादारांनी उदक घुसलें. चिखलान सामान काबार. एकल्यान घर वाडोवंक वणत काडिल्ली ती कोसळ्ळी. लोकवस्तीचो रस्तो काबार. देवणेर आशिल्ल्या केंद्रीय विद्यालयाचो ग्रावंड पेड्यार. हो प्रकार पयले फावट न्ही.
माझ्या घरात सगळं सामान सगळं गेले, पैसे पण गेले. आईचं ऑपरेशन केलं, मुलांना ताप आला होता म्हणून पैसे ठेवले होते मी खाली 10,000 रुपये. ते सगळं गेलं माझं सामान. ते आता 2 वेळा असं व्हायला लागलं बघा. सामान एकी पण नाही, आमचं सगळं सामान गेलं. मेन म्हणजे डोंगराची माती काढून सगळी त्या प्लॉटान घातल्या. कोणी प्लॉट घेतला त्याने आणि ते मातयेक लागून चड करून हे उदक घरांनी गेला कितें आणि ते माती घालून त्यांनी ते घरांनी ते भुरग्यांच्या लोकांच्या बारीक बारीक रूमात तितून उदक गेला. And gallons of water started coming out, and it was like a flood-like situation for us. From our main gate, the water was entering and flowing through our ground. The ground, which was renovated by putting loads and loads of mud, everything got washed away. And luckily, all our students were inside by the time. Our assembly had just got started. Otherwise, it would have been very difficult for our students to enter. You can see over here, destruction of our school campus, our beautiful school campus that we have. The road got spoiled. पाईपलाईन हेजेर फिलिंग करूंक जायना. फिलिंग केल्यार पायपाचेर प्रेशर येयलो. पायपाचेर प्रेशर येयलो, एकदां फुटले. हेज्यान पयलू एकदां फुटले, परत आतां एकदां फुटले. त्या सेकंड टायम फुटला आनी सगळे म्हाज्या घरान उदक गेल्या. जाणटेली सगळी भितर आशिल्ली, सगळी भिवून भायर सरल्या. पायपलायन सापूच पोन्नी. हेवी गाडयो वेल्यान यो वच करतात आनी प्रेशरान फुट्टा. वेले वटेन नवी घरां जातात. लोडेड ट्रकांचोय भार. लोक म्हणटा कितें तरी कायमचो उपाय काडात. 2 फावटी अशी पायपलायन फुटली. दुसरी फावट 1 फावट पायप फुटली न्हू, त्या टायमार म्हणजे मोटरसायकल नवी मोटरसायकल स्क्रॅप जाले. पण त्या टायमार कोणीच ऑक्सिजन देवना. उदक सगळें कंप्लीट भरून घरान भितर उदक भरलें आमचें. आणि त्याच्या बरोबर हांगा पायपलायन घातला न्हू, हेजे 4 लायन पायपलायन आसा. हेजेर हेंची कंपाऊंड बीन कांयच ना, जाळी बीन कांय ना. येता कोणी JCB घालता, कोणी काम करता वयता, कोण विचारपाच ना जालां हांगा. हेजे वयल्यान गाडी वचपाक जायना म्हणून. हांगा कोणी येता, ट्रक घालता वयता, JCB हाडटा, फिलिंग करता वयता, डोंगर बीन सगळं कट करता. मागीर आमकां सगळे त्रास जाता. घरा कडेन जाणटेले भुरगे बायल सगळे आशिल्ले न्हू, सगळ्यांक ओडून भायर काडल्यात आमी. हेवी व्हेकल्स अलाव करनाका. गाडये वयल्यान ह्या पायपलायनी वयल्यान हेवी व्हेकल्स परत परत वयता, ताका लागून तो लोड येता. खंयी ह्या लायनीर खंयी भोंवत जाल्यार लूज खंय मेळटा थंयच्यान फुट्टलो. हेका परमनंट सोल्युशन करपाक जाय. PWDक आमी हें करता की परमनंट कितें तरी फेन्सिंग करून परमनंट हेजेर काय वचपा जायना अशें एक्शन घेवपाक जाय. पाइपलाइन क्या हुआ, वो पूरा गया पाइपलाइन, उसको चेंज करने का. और कभी फूट सकता है पाइप. ये पाइप पुराना पाइप है, एक बार हुआ है. हाँ. उसको गटर नहीं, कुछ भी नहीं. पूरा लोगों को कितना सत्यानाश हुआ अभी, वो कौन देगा अभी. रोड गया, तीन घर में पानी आया, उसका कौन देगा. रोड भी गया सत्यानाश. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कुणासाठी लॉंग ड्राईव्ह तर कुणासाठी शॉपिंगची धूम. चला करा मजा आणि मस्ती. चला बेळगावी. Black Oak Furnishing your home. Sofa, TV stand, wall unit, coffee table, bedroom, dining, outdoor, office bookshelf and chairs, shoe racks, home decor and mattresses. Our address is 786 4 and 5 Pujari Square Complex, opposite Pottrar International School, Airport Road, Belgavi. You can email us at blackoakfyh@gmail.com. फॅशनच्या विश्वातील 35 वर्षांची परंपरा जपलेले बेळगाव येथील मंगलदीप वेडिंग मॉल म्हणजेच गोवेकरांच्या पसंतीस उतरलेले एकमेव विश्वसनीय ठिकाण. संपूर्ण फॅमिलीच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी उत्तम पर्याय म्हणजेच मंगलदीप वेडिंग मॉल होय. येथील 5 मजली शोरूम नाविन्याने परिपूर्ण सजलेले आहे. मंगलदीपचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील वेडिंग मॉल खास लग्न जत्त्यांसाठी प्रसिद्ध. येथे सिल्क साड्या, कांजीवरम, पैठणी, बनारसी व बेंगलोर सिल्क, लेहंगा, रेडीमेड चुडीदार, कुर्तीज, पुरुषांसाठी शूटिंग शर्टिंग, शेरवानी, जोधपुरी, रेडीमेड शर्ट्स, पॅन्ट्स, कॅज्युअल्स, टी शर्ट्स, जीन्स तसेच किड्स वेअर यांची परिपूर्ण रेंजच पाहावयाला मिळते. मंगलदीपच्या प्रत्येक मजल्यावर नाविन्याची झलक पाहायला मिळते. चला तर मग त्वरा करा. हाऊस टॉकीज रोड, बेळगाव येथील मंगलदीप मध्ये मनमुरादपणे खरेदी करा. मोबाईल नंबर 9886022414. आजार कोणताही असो, छोटा किंवा मोठा, योग्य ठिकाणी योग्य वेळी योग्य डॉक्टरांकडून सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
आपल्या प्रत्येक समस्यांवर मात मिळवण्यासाठी बेलगाम येथील सुप्रसिद्ध डॉक्टर सरनोबत यांचे होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर थायरॉइड, डायबिटीज, सोरियासिस, स्पॉन्डिलायटिस, अर्थायटिस, गुडघेदुखी, कंबरदुखी, त्वचा विकार, ॲलर्जी, अस्थमा, स्थूलपणा, स्त्रियांचे विकार, फायब्रॉइड, मायग्रेन, झोपेचे विकार, मूल न होणे, कमजोरी, मूळव्याध, ॲसिडिटी अशा कोणत्याही आजारांवरती सर्वोत्कृष्ट उपचार फक्त डॉक्टर सरनोबत यांच्या हॉस्पिटल येथे केले जाते. पहिली शाखा केदार क्लिनिक, फुलबाग गल्ली, मेन रोड, बेलगाम. डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत यांच्या डॉक्टर सरनोबत रिसर्च सेंटर येथे जर्मन औषधाने युक्त असे सर्वोत्कृष्ट उपचार केले जाते. दुसरी शाखा डॉक्टर सरनोबत होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर, गोवा वेस्ट सर्कल, बेलगाम. Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Silk Line. Wedding silk sarees, Banarasi, Shalu, Kanchivaram silk, Malai silk, linen silk, designer sarees, cotton sarees, Bagalpur silk, designer lehengas, 9-yard silk sarees, churidar sets. Silk Line, 489 Khade Bazar near Siddhivinayak Temple, Shahpur, Belgaum. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी. हार्डवेअर, इंटेरियर हँडल्स, डोर लॉक्स, कर्टन ब्रॅकेट्स, प्लायवुड्स आणि ग्लास, सीपी बाथ फिटिंग्स, किचन ट्रॉली, SS रिलिंग आणि ॲल्युमिनियम रिलिंग, डास प्रतिबंधक नेट, इंटेरियर बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर. शहराच्या हृदयाजवळ आपल्या हृदयात. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, काडोळकर गल्ली, बेळगाव. फोन नंबर 9448036853 8197941732 9380322785. आपल्या स्वप्नातील घर साकार करण्याकरता एक वेळ भेट द्या. सुमंगल साडीज, होलसेल एक्सक्लुझिव्ह साडी, फॅन्सी साड्या डीलर्स, घरगुती आणि दुकानदारांना नाविन्यपूर्ण व्हरायटीज मध्ये साड्या, ड्रेस मटेरियल्स होलसेल दरात. Sumangal Sarees, wholesale dealers in all variety of sarees and dress materials. 2187B, Pangul Galli, Belgavi. Call is on 0831 420 7141 or 246 0646. Sumangal Sarees. Kumtekar Furnishings, Belgaum. Curtains and curtain fittings, all kinds of blinds, sofa cushions, bed sheets and mattresses, wooden and PVC flooring, all kinds of carpets, wallpapers, stitching facility available. Visit our exclusive showroom at MS Kumtekar Furnishings, the ultimate furnishing outlet, Kamal Plaza, Kadolkar Gully, Belgavi. You can call us on 0831 2438 999 or 9481 438 999. Sudarshan Silk and Sarees. Wedding silk sarees, Banarasi, Shalu, Kanjivaram silk, Malai silk, linen silk, designer sarees, cotton sarees, Bhagalpur silk, designer lehengas, 9-yard silk sarees and churidar sets. Sudarshan Silk and Sarees, 65/67, Danigalli, Shahpur, Belgaum.
लोकसभा वेंचणुकेच्या तोंडार व्हॉट्सॅपान बोगस पोस्ट अफवांक आळाबंद हाडूंक म्हत्वाचें पावल उबारलां. खबरांची सत्यता तपासूंक व्हॉट्सॅपान युजरांक 9643000888 हेल्पलायन केल्या. सोशल मिडियाचो वेंचणूक प्रचाराक प्रचंड वापर जातलो. बोगस खबरो व्हायरल जावंक शकता म्हणून खबरदारी. युजरांक एखाद्या ग्रुपांत जॉयन करपाचो आसल्यार त्या युजराची मान्यताय लागतली. ते खातीर प्रायवसी सेटिंगांत बदलूय केला. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय वेंचणूक आयोगान सोशल मिडिया सर्व्हिस प्रोवायडरांक आचारसंहितेचे निर्देश दिल्या उपरांत व्हॉट्सॅपान पयलें पावल उबारलें. वेंचणुके वेळार पातळपी बोगस खबरो आनी अफवा आळाबंद हाडूंक व्हॉट्सॅपान म्हत्वाचे बदल केल्यात. पोस्ट बोगस आसा काय ना हें तपासूंक व्हॉट्सॅपान हेल्पलायन नंबरूय दिला. 9643000888 ह्या नंबराचेर दुबाव आशिल्ल्यो खबरो क्रॉस चॅक करूंक मेळटल्यो. वेंचणुके वेळार वेगवेगळ्यो तरेच्यो खबरो अफवा सोशल मिडियाचेर पातळटात. व्हॉट्सॅपा वयल्या टीप लायनी वयल्यान युजर्सांक चुकीची म्हायती खंयची आनी खरी खंयची तें तपासूंक मेळटलें. युजरान टीप लायन क्लिक केल्यार व्हॉट्सॅपाचे प्रोटोज व्हेरिफिकेशन सेंटर अफवा खूब आदली आसत जाल्यार रोखडेंच कळयतले. नवी अफवा आसत जाल्यार क्लियर करूंक मातसो वेळ लागतलो म्हूण व्हॉट्सॅप कंपनीच्या म्हणयाऱ्यान स्पश्ट केलां. व्हॉट्सॅपान युजर्सां खातीर प्रायवसी सेटिंगांनूय म्हत्वाचो बदल केला. आज मेरेन कोणीय कोणाक व्हॉट्सॅप ग्रुपान जोडटालो. नाका म्हणून ग्रुप सोडल्यार कोण तरी परत ग्रुपान जोडटालो. आतां तशें जावपाचें ना. एखाद्या ग्रुपान तुमकां जोडपाचें जाल्यार एडमिनाक पयलीं तुमची परवानगी घेवची पडटली. त्या खातीर प्रायवसी सेटिंगांत बदल केल्यात. प्रायवसी सेटिंगांत अकावंट ऑपरेशनांत एव्हरीवन, कॉन्टॅक्ट्स ओन्ली आनी नोबडी अशे 3 ऑप्शन आसतले. नोबडी सिलेक्ट करत जाल्यार कोणाकय तुमकां ग्रुपांत जोडपाचें आसत जाल्यार पयलीं तुमकां मॅसेज येतली. 3 दिसां भितर ओके नाजाल्यार नो ऑप्शनूय सिलेक्ट करूंक मेळटा. 3 दिसां भितर तुमी रिस्पॉन्स दिवंक ना जाल्यार रिक्वेस्ट आपसोच ना जातलो. कॉन्टॅक्ट्स ओन्ली सिलेक्ट करत जाल्यार तुमच्या मोबायलान सेव आशिल्ले कॉन्टॅक्ट्सूच तुमकां ग्रुपांत जोडूं शकतात. एव्हरीवन सिलेक्ट करीत जाल्यार तुमकां कोणूय ग्रुपांत जोडूं शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फातोड्डेच्या पुलिसांनी 7 दिसां भितर घरफोडीची मेजर केस मेकळी केली. रावणफोंडांतले सिल्वेनिया फेर्नांडीस हे बायले सयत दोगांक धरल्यात. 27 मार्चाक घरांतल्यान कॅश आनी भांगर धरून 65 लाखांचो मालवज फारायला म्हणून दासा नायकान कागाळ केल्ली. पुलिसांनी सिल्वेनिया कडच्यान 60 लाखांचो माल रिकवर केला. उदेंत्या भारतीय फुटबॉलरांचो आस्पाव आशिल्ले इंडियन एरोज टिमीची अणभवी स्पॅनिश डिफेंडर कार्लोस पेनान तुस्त केल्या. बऱ्यापैकी स्कील आशिल्ल्या प्लेयरांक परजळीत फुडार आसा हातूंत कांयच दुबाव ना अशें हो FC गोवाचो स्टार म्हणटा. इंडियन एरोज पंगडान कोच फ्लॉयड पिंटो आणि असिस्टंट कोच महेश गवळीच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या सिजनान बरीच प्रगती केल्या. आय लिगान बऱ्या टिमीक घाम काडीत इंडियन एरोज 8व्या सुवातेर आयल्या. सुपर कपात तांणी केरळा ब्लास्टर्सांक मारले. FC गोवा आड प्री सीझन फ्रेंडली मॅचीन इंडियन एरोजान गोंयकारांची मनां काळजां जिखली. हालींच सुपर कपात FC गोवा आड इंडियन एरोज हल्ले खरे पूण तांचे कुशळतेची छाप सगळ्यांक दिसले बगर उरूंक ना. FC गोवाचो स्पॅनिश डिफेंडर कार्लोस पेनान तांची तुस्त केल्या. I like it a lot, the team. No, I saw that they were very worked tactically. They're kids with a lot of talent. Maybe they were unlucky in some plays, and I think we are a more experienced team, and that was the difference of the game. No, but I think many of that guys have a brilliant future. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यानी बुलेटीन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ट्विटर, ॲप, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. My name is Joachim Haida. Coming from? I'm from Germany. Tell me what is the problem? This time
It was my knee. I was jogging and along the beach side, and I was jumping over the nala. And when I touched the ground, something bad happened. I felt it already. And doing a MRI. And then they found out that some tissue has a tear, and the meniscus has a tear now. The meniscus and tissue was tear was there. Yeah, exactly. I have been here before, and all the time when I got problems which nobody can cure, I come to Dr. Bravo, and that's the solution. And after 10 sittings, there's no pain at all now. So I'm very happy. And the second time when I was there, this was maybe 1.5 years ago. I have gastritis now. Gastritis problem. But this was also related to stress and whatever. But it was really painful. I got the cramps in the belly and here all this time. Well, acidity and whatever. No? So and again you helped me. And I'm very how many days you took the treatment? Again 10 or 20 sittings. 10-20 sittings. Yeah. And you got totally cured. And now this time you took a lot time. After 1 year you came. And at the end when you came here, immediately within 10 days you got cured from this problem. Right. It's so good. So what do you want to advise to the people who are going here round and round and last coming to me? My advice is, even if you are scared of needles like me, please go to Dr. Bravo. Because this is really a cure. So you're happy now? Yeah, I'm happy. Okay. भिंगी कॅटरर्स गोंयची नामनेची कॅटरिंग सेवा 25 वर्सांचो अनुभव गोंयकाराच्या आवडीचें एकूच नांव भिंगी कॅटरर्स सगळ्यां परस एक आगळी वेगळी रूच दरेक जिनस खावपा सारके लग्न मुंज स्वागत सुवाळो वाडदीस आनी हेर कार्यावळी खातीर लोकांच्या ओठार एकूच नांव भिंगी कॅटरर्स त्या भायर जेवणां सांगाताक तुमच्या कार्यावळीची सोबीतकाय वाडोवपा खातीर तरेकवार बुफे सेटअप गोवन चायनीज नॉर्थ इंडियन साऊथ इंडियन कॉन्टिनेंटल मॉकटेल काउंटर पान काउंटर सालाद काउंटर स्नॅक्स काउंटर फकत गोंयांत एकूच नांव भिंगी कॅटरर्स आमकां तुमची सेवा करपाची संद दियात आमचो नंबर Abab Industries, a trusted name in sheet metal fabrication. We offer services like shearing, bending, turret punching, CNC plasma cutting, CNC oxy fuel cutting machine, tube and pipe bending, and welding. We also offer powder coating, painting, and hot dip galvanizing. Our product range includes heavy-duty pallet racks, supermarket racks and galvanized beams, angles and channels, purlins, earthing flats, grating and cable tray. Visit our facility at Abab Industries, plot number 11, Pisulle, Honda Satri, Goa. For more details call 744-745-4752. Abab Industries, since 1987. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.